आजपर्यंत आम्ही कुडचड्या ह्या मतदारसंघाची वेगवेगळ्या कामाची माहिती आयकल्ली किंवा काय गजाल्यो ज्यो आसा त्यो प्रत्यक्षान पळयल्ल्यो, पूण प्रॅक्टिकली कितले प्रकल्प चलता, कशा पद्दतीन चलता आनी ते करपा फाटल्यान उद्देश कितें, तातूंतल्यान कितें समाजाक फायदो जातलो हाचे विशीं बरीचशी आमकां कमी माहिती आशिल्ली। ती जाणून घेवपा खातीर आयज आमी प्रत्यक्ष कुडचड्यार आयल्यात। आमी आयज कुडचडेचे आमदार आनी कुडचडेचे लोकप्रतिनिधी त्याच बरोबर माजी मंत्री भौमानेस्त निलेश काब्राल सर हांचे कडेन उलयतले आनी त्याच बरोबर तांच्या कार्याची सगळी आमी माहिती जाणून घेवपाचो यत्नय करतले। आनी हो यत्न करता आसतना ताणें जें काम केलें तें काम करता आसतना ताजी शैली कशी आशिल्ली, ताचें डेडिकेशन कशें आशिल्लें किंवा ताची स्कील आनी त्याच बरोबर ताच्या एड्युकेशनाचो ह्या सामाजीक कार्याक कसो कितें बेनिफीट जालो हेंय आमी डिटेलान जाणून घेवया। काब्राल सर, तुम्ही हांगासर कितलीशींच वर्सां प्रतिनिधित्व करतात। हांगासर ह्या कुडचड्यार ज्या तरेन कांय विकासाच्यो कांय घटना किंवा तुम्ही जे प्रत्यक्षान कांय अवतरीत केल्ले आसा त्यो कशा पद्दतीच्यो आसा ह्यो आमी जाणून घेतले। ताजे पयलीं सगळ्यान पयली गजाल हांव जाणून घेवपाक सोदतां की सर तुम्ही तुमच्या फॅमिली किंवा तुमचो बॅकग्रावंड जर पळयलें जाल्यार तुमी राजकीय क्षेत्रांत कसो कितें तुमचो प्रवेश, एंट्री कशी आशिल्ली? राजकीय क्षेत्रान 2005 जन राजकीय क्षेत्रान व्हडलो जातकीर येयलो। धाकटो आसतना कॉलेजी टायमार हांव JSB जावन गेल्लो, मागीर तोय राजकारण तेन्ना केल्लें, पूण अप टू द एज ऑफ म्हाका दिसता 20-22 मागीर हांव फोकस केलो म्हज्या कामाचेर आनी म्हजो मागीर नंतर बिजनसाचेर। केन्ना चिंतूंक ना की कुडचड्या वयलो आमदार जातलो, कित्याक म्हजें पयलें मत जें आसा तें हांवें म्हाज्या स्वता खातीर मारूंक ना, आतां म्हणटा मारता कित्याक शिफ्ट जाला। सो राजकीय कारण येवपाची खूब आसतली, पूण तिका भितर सगळीं सांगपाक पुतू लोकांक म्हाका दिसता खबर आहा, पूण इंटेंशन केन्ना नाशिल्लें की आमदार जातलो। पूण लोकांनी, हांव सदांच म्हाज्या हितून म्हणटा की कुडचड्या वयल्या लोकांनी म्हाका आमदार केलो, म्हाका खंय तरी रेस्पेक्ट दिलो आनी खंय तरी गोंयान आनी देशान म्हाका लोक वळखता हे कुडचड्या वयल्या लोकां खातीर। आनी तेजे खातीर जे राजकारण करपाक हो राजकीय हितून भितर आमदार जावपाचो हेतू नाशिल्लो, पूण एज MLA जावपाचे हे हेतून आसतना हांवें सोशल काम करपाक चालू केल्लें। हे सोशल कामाक लागून हांव म्हाका दिसता आमदार जावपाक पावलो अशें म्हाका दिसता। सो सोशल काम म्हज्या कितलींच वर्सां, म्हाका 1991-92 ह्या वर्साचेर म्हजें सोशल काम हांवें चालू केल्लें आनी हांगा करता तेन्ना हे कार्यच लोकां मदीं म्हाका संकर उरलो। हांव कुडचड्या वयल्यान न्ही, म्हाजें एक्चुअल मूळ घर जें आसा सालसेतीन नागवा वेर्ना म्हणटा तें, म्हजे फॅमिली, म्हज्या आवयचे बापायचे, म्हाज्या बापायन बांदलेलें घर सगळें थंय आसा। सो केन्ना चिंतूंक ना हांव आमदार जातलो म्हण हांगा, पूण खंय तरी कितें विशय जालो तो हांव परतून रिपीट करना, 15 वर्सांनी 17-18 वर्सांनी कितें रिपीट करपाचें। सो येयलो आनी हांव सदांच कुडचड्या वयल्या लोकांक मानान रेस्पेक्टान पळयता, कामां म्हाजे कडेन जाता ते भशेन हांव करता। आज कुडचडे दुसऱ्या लेवलाचेर व्हरपाचो प्रयत्न केला, तितूंत भितर लोकांक थोडे त्रास जाले हे म्हाका मान्यता आसा। तशें केन्ना ज्या गांवांत जल्मता, ज्या मतदारसंघात जल्मता थंयसर सुद्दां लोकांक आपली वळख एस्टाब्लीश करपाक प्रॉब्लेम जाता, पूण तुमी थंयसरल्यान हांगा एस्टाब्लीश करपा खातीर कितें स्कील वापरली किंवा तुमची कितें त्या वेळाचेर एक आयडियाज किंवा त्या वेळाचेर कितें तुमी हें केलें? हांवें सांगलें न्ही, म्हाका इलेक्शन जावपाचो केन्नाच हेतू नाशिल्लो। आज देखून म्हाका दिसता म्हाजे असले लोक कितें आसा, आमी मातशे स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट उलोवपी आनी स्वभाव मातसो लोकांक कितें जाता जाल्यार आमी करून दिवपी आनी जायना जाल्यार तोंडार सांगपी, असलो म्हजो स्वभाव आसा। लास्ट इतले वर्सां होच स्वभाव कंटिन्यू केला। आतां लोक म्हणटा थोडे यंगस्टर जे आतां जाल्या तांकां तें आवडना म्हणटा, म्हाका कितें आसता पळय, लोकांक फटोवपाचें आसना, लोकांक जाता जाल्यार हांव तें करून दितां, जायना जाल्यार म्हणजे जायना म्हूण सांगता। हो स्वभावा खातीर आनी सोशल वर्क करता तेन्ना ह्या स्वभावा खातीर म्हजो हांगा इम्प्रेशन जालें। म्हाका अजुनूय उगडास आसा, भाई जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची तिकेट दिवपाक कुडचड्या कोणाक जरी इंटेंशन आशिल्लें, हांव भारतीय जनता पार्टीचो मेंबरूय नाशिल्लो, म्हणजे हांव सांगता 2010-11ची खबर, 10 लेट, आनी तेन्ना हांवें डिसायड केलें की हांव भारतीय जनता पार्टी रावचो। आनी म्हाजें रिलेशन आमचे तेन्नाचे आमदार म्हजो आशिल्लो तो निवडून हाडलो, म्हजें रिलेशन तेजे खातीर निवडून हाडपाचें काम आशिल्लें, मदीं लोकांक दिसतालें की हांव तेज्या वांगडा उरतलो अशें कितें करतलो। पूण आज 15 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कुडचड्या वयले जनता म्हाका निवडून दिला
आनी हेजे खातीर काम करता आनी विशय एकूच की कुचड्या वयले डेवलपमेंट करपाक आनी हें हांव कित्याक सांगूंक शकता तुका कित्याक आज म्हाका येवपा कारण जें आसा हें सगळें कुचड्या वयल्या लोकांक खबर आहा हांव तो रिपीट करना पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय की म्हाका जर MLA जावपाचो इंटेंशन आशिल्लें तर हांव मत बी सगळें जशें आतां जें कोणें खंय तरी मत आशिल्लें 1-1.5 वर्स 5-6 वर्सां पयलीं तो आतां हांगा हाडटा आनी आपूण हांगाचो म्हणटा हें अशें हांवें केन्ना करूं ना सो कुचड्या वयले लोक म्हाका जे स्वभावाक वळखता तोच स्वभाव घेवन हांव फुडें वयतलो म्हाजें काम करपाची पद्दत लोकांक खबर आहा हांवें खुबशी गोश्टी कुचड्या वयल्यो केल्यो थोड्यांक ते ऑपोजिशन आसा ते बारीक येता फोन दिसता पळय ते करतलेच हांव सांगता म्हणजे आख्खे रस्ते बरे आहा एक 2-3 रस्ते बरे ना म्हणजे एक 2 गांवाचे रस्ते बरे ना आनी मेन रोड बरे ना कित्याक ते डिवायड आमी एक्सटेंड करता हे लोकांक खबर आहा आनी तेच मोगान हांव खात्रीपणान सांगता की फुडलो आमदार कुचड्या वयलो हांवूच जातलो बरेचशे फावटी आमी पळयता जाल्यार एकदां जेन्ना पॉलिटिक्सा भितर सरले की बरेचशे खुर्चेचो सामको घट्ट मोह लागता पूण तुमी जेन्ना मनोहर भाईक लागून आपूण रिजायन जाता पूण तो येवपाक जाय इतलें मोठें काळीज आनी इतल्या उक्त्या मनान सामकें ओपन जालें म्हणजे इतली जे पळय निस्वार्थपणां कसो कितें येवंक शकता आनी बाकीच्यांनी कसो हाडचो असो तरेचो स्वभाव हांवें सांगलें न्ही म्हाका इलेक्शनाक केन्नाच रावपाचें इवन आतां देखून म्हाका दिसता न्ही इलेक्शनाक रावपाचो एक म्हजो सोशल कार्य जें करता पळय ताका एक उठावो मेळपाक म्हणजे आमदार जातरी सोशल कार्य बरे भशेन जाता अशें म्हाका दिसता आनी हांव तें करीत येयल्लो इतले वर्सां मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जालो आनी 2012 जेन्ना हांव आमदार हे मतदारसंघांत जालो मनोहर भाई पर्रीकराकूच लागून जालो म्हणजे कित्याक जरी तो म्हाका टिकेट दिनासलो म्हाका जेन्ना तेणें खंय तरी रथ यात्रा काडली 2011 तेन्ना कुचड्या वयले लोक तिरामाळा ताका वेलकम करपाक रावले आनी ओरिजिनल BJP कार्यकर्ते जे आशिल्ले ते आमचे इनवर्ड म्हणजे ते आमचे सावड्डेसान येयल्लो तो सो ते पुला कडेन रावले जेन्ना तो इतले लोक म्हजे फाटल्यान ते पयले तेन्ना मनोहर भाई पर्रीकरान डिसायड केलें की हांगाचो आमदार हांव जर टिकेट दिना तो आनी खंय रावलो जाल्यार येतलो म्हणजे म्हाका टिकेट मेळ्ळी हो विशय एक जालो दुसरो विशय जे तुमी म्हटलो आतां की तुवें म्हाका कितें विचारलां की खंय फुडें आमी म्हणजे ना इतले ओपनली म्हणजे बऱ्याचशा जाणांक हांव खुर्चेचो मोह लागता मनोहर भाई पर्रीकरा लागून जशें हांवें सांगलें हांवें मनोहर भाई पर्रीकराचें काम पळयलें 2002 एक म्हणजे आजुनूय लक्षांत येता तो एक न्यू बायपास जो आज जाता मेर्से सकयल्याच्यान कदंबा जॉयन जाता तो मनोहर भाई पर्रीकरान केल्लो 15 दिसां भितर तेणें केल्लो ते म्हणजे सदांच तकलेन वतालो जो मनीस तें करूं शकता म्हणजे तेजें एडमिनिस्ट्रेशन कितलें पावर आहा तो कसो करूं शकता हे पावर जो मनशाक दिता लोक हेजेर तेणें करून दाखयलें तेजे खातीर जो मनीस हांगा येवपाक सोदतालो हांवें म्हज्या लोकांक देखून सांगूना पूण मागीर पर्रीकर साहेबाक सांगलें की तुमी रावा हांव रिजायन जाता आनी हें कित्याक आनी हांवें ताका सांग तूं येनाका हांव आमदार म्हणून काम म्हणजे एज OSD म्हणून तुजें काम करता हांगा हे मतदारसंघात बाकीचें न्ही आनी लोकांक हांव तुजें कंपार्टमेंट दिवचो ना म्हजें कंपार्टमेंट दिवचो ना जे पर्यंत तुका कुचड्यार रावपाक जाय ते पर्यंत तूं कुचड्यार राव आनी तेन्ना तो एग्री जालो मागीर तो रावना पूण म्हज्या मनान तें सांगता न्ही म्हजो बापूय फ्रिडम फायटर आनी 1961 गोंयांत तो लिबरेट जावन जेन्ना येयलो तेजे पयलीं तेणें गोवा लीग चालू केलें खुबश्यो गोश्टी आनी तेणें आपणाक फ्रिडम फायटराचे खंय तरी गोवोरमेंटान कितें दिवपाचें तेजे खातीर केन्ना धांवूंक ना आनी म्हजे बापूय म्हाका सदां सांगतालो हांव जें करता हें म्हाजे खातीर तुजे खातीर तुवें संवसार तुवें करपाक जाय आनी जशें म्हजें मायनींग इंजिनियर हांव प्रोफेशन मायनींग इंजिनियर हांव ह्या वाठारांत पावलो कितें मायनींग केलें म्हूण पावलो म्हाज्या बापायन म्हाका मायनींग इंजिनियर घालपाक कारण कितें दिलें की तेंचे आमच्यो क्वॉरी आशिल्ल्यो 3 आनी ताका आमकां फोरमॅन सर्टिफिकेट 2nd क्लास मायन्स मॅनेजर जाय पडटालो सो तेजे खातीर म्हाका तेणें शिकपाक घातलो की आपणाचो धंदो तूं पळयतलो म्हूण जेन्ना म्हजें शिकप जालें आनी बापायक जेन्ना म्हणलें म्हाका एक तेजे 3 युनिट आशिल्ले म्हाका एक दी म्हटलें बापायन म्हणलें ह्यो 1 युनिट तूं 19 वर्साचो जालो 19 सारकी जावं नासलें म्हाका तूं इतलो भुरगो हांव दिवंक शकना तुका त्रास काडपाक जाय म्हज्या वांगडा राव मागीर दिता सो तेन्ना कितें मायनींग कंपनीक खूब डिमांड आशिल्लो हांव बरो पास जाल्लो म्हाका हाय फर्स्ट क्लास मेवली म्हजे कलीग आजुनूय मायनींग आसा सो हितून भितर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिता बापायक सांगलें पळय म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी हांव जॉयन जाता जावं म्हणपाक लागलो सो तेजे खातीर जो बापायचो जो सांगतालो म्हणजे बापूयन म्हजो फ्रिडम फायटर आसुनूय जो इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ हेग गोवा लिबरेशनाक जवाहरलाल नेहरू आनी तेन्ना डिफेन्स मिनिस्टरान धाडलेलो ताका तो बापायचो चलो हांव ताका कळलें की हांव आनी परतून येवचो ना म्हजें लायफ जें आसा हांव करूं शकता मागीर तेणें म्हाका हेल्प केलो बिजनस करपाक हांगा म्हाका दिसता 2005 संक जेन्ना हिंगा लोडिंग बी जातालें ट्रक बी आसनासले आनी तेणें म्हजे बापाय कडेन ट्रक बी सगळें आशिल्ले तेणें म्हाजे कडेन 2 ट्रक दिले तेजेर हांवें बिजनस चालू केलो आनी आज कुचड्या वयल्यान स्थापन जाली सोशल काम केलें आनी हेजे खातीर म्हाजे मनान सदां सांगता आतां देखून जर म्हाका लोकांनी म्हाज्या लोकांनी हे परकी लोकांनी न्ही म्हाज्या लोकांनी जे म्हाजे खातीर काम आजूय करता तेणी सांगलें ना तुजो आतां बरें लागना आमकां
तूं आतां रेस्ट घेवपा जाय, हांव फाल्यां आमदार जावचो ना. पूण हाका आनी कोण सांगूं शकना तुका टिकेट दिवचें ना आनी तूं घरा बस. हे लोक सांगतले जे म्हाका दिसता म्हाजे खातीर काम करता, अजुनूय करता, निस्वार्थपणे 1 रुपया घेनासतना काम करता. हेणें सांगलें जाल्यार हांव रावतलो. पूण म्हाजे आज पासून तुका सांगलां पळय, इवन म्हाका मिनिस्टर जो आशिल्लो जेन्ना म्हाका आपोवन सांगलें, पार्टी हांगाचे CMान वा अध्यक्षान सांगूं ना, म्हाका सेंट्रलान आपोवन आनी म्हाका जेन्ना तेणें सांगलें हांवें विचारलें, तेणें गोश्टी सांगले तूं नाका. पूण म्हाज्या मनान कांय दवरनासतना एअरपोर्टा वयल्यान देंवलो, डायरेक्ट वचून रिलेशन दिलें मिनिस्टराचें की हांव कित्याक भारतीय जनता पार्टीन म्हाका मिनिस्टर केलो. आमदार लोक करता. सो लोकांनी म्हाका सांगलें की फाल्यां तूं रावनाका. हांव रावचो ना. लोक खंयचे जे म्हाका दिसता की हे लोक म्हाज्या वांगडा निस्वार्थपणान इतलीं वर्सां काम केलें आनी निस्वार्थपणान काम अजुनूय करता, हे लोकांनी सांगलें जाल्यार हे डिसिजन हांव घेवंक शकता. पूण हांवें मनोहरभाई पर्रीकराक लागून म्हाजे आज पासून WhatsApp जो आसा तुवें पळोवपाक शकता, म्हाजे खुबशे मनोहरभाई पर्रीकराक आतां अजुनूय हांव ताका म्हजो खूब व्हडलो लिडर मानता. आनी मानपाक कारण कितें, आज तुमी डिफेन्स मिनिस्टर जो तो खूब कमी इतू वर्सां जालें, पूण आज पासून लोक तेजे बद्दल उलयता. म्हणजे असो लिडर गोंयांत भितर तयार जालो की मनोहरभाई पर्रीकर सारको ताका लोक विचारता. आज खंय गेले आमी पॉलिटिकल सर्कलान, खंयचे आमदार मेळ्ळे, गोवा से मनोहर पर्रीकरने अच्छा काम किया था अशें उतर आमकां बरें दिसता. सो असले लिडरांक जेन्ना अजुनूय असले लिडर गोंयांत आसा न्ही, हांव अजुनूय म्हजे आमदारगिरी सोडपाक शकतालो. आता तुम्ही म्हटलें की भाई खातीर इतलें हें केलें आनीक तुमी एक स्वातंत्र्य सैनिकाचे पूत. दुसऱ्या बाजून तुम्ही म्हटलें की तुम्ही इंजिनियर क्वॉलिफिकेशन प्लस तुम्ही आमदार जाले, मंत्री जाले, आनीक तरीक जेन्ना आमी तुमकां पळयता खंय प्रोग्रामां बीन इतल्या सिंपल पद्दतीन तुमी लोकां कडेन एटॅच जाता, कशें कितें जुळोवन घेता इतले ग्रावंड लेवलाचेर? खबर ना, हे म्हाका दिसता म्हजी फॅमिली भितर दिल्लें आसा. आनी हेजे खातीर केन्ना पॉलिटिक्सा खातीर लोकां हांव जेन्ना हांवें 7 वर्सां ऑलमोस्ट 7 वा 8 7 अशें म्हाका लक्षांत येना, पूण 7 वर्सां 100% हांवें काम केलें. म्हणजे बापाय कडेन पयस तरी 7 वर्सां काम केलें, मागीर बिझनस केलो. पण ह्या 7 वर्सां आज पासून म्हाका जे कामदार म्हज्या वांगडा काम करताले, जावं ते खंय लेबर म्हूण ऑर इलेक्ट्रिकल ऑर मायन सुपरवायझर ऑर मायन मेट ऑर इंजिनियर, हे सगळे आज पासून खंय म्हणल्यार म्हाका रिस्पेक्टान बरे आमदार म्हूण न्ही, हेज आमचो जो फ्रेंड म्हणून जाप करता. आनी म्हाका अजुनूय तांचे कडेन लग्न बी जालें, अजुनूय आपयता. पण हें रिलेशन हांवें पयलीं दवरलेलें आसा, तेच रिलेशन तशें लोकां कडेन कंटिन्यू केलें. कित्याक खंयचे जर म्हाका लोक जेन्ना तुका खंय करता, हांव राजा न्ही, हांव म्हजे कडेन हांव पयलीं राजा कशें आसतले, प्रजा आसतली तशें न्ही, हांव तेंचे वांगडाचो लोक, तेंचे खातीर काम करता. पोजिशन तेणें दिल्लें आसा आनी तेंचे खातीर काम करपाक जाय म्हणून मिसळून काम करता. सो ग्रास रूट लेवलाचेर जेन्ना मिनिस्टरूय आशिल्लो वा कसले चेअरमॅनशीप आशिल्ले, तेन्ना हांव म्हजे फायली वाचतालो, ग्रास्प करतालो आनी ताका डिसिजन करतालो. म्हणजे इतल्या वर्सां हांवें पॉलिटिकल एक्टिविटी केली, तितून एडमिनिस्ट्रेशनाक खूब काम करपाक म्हाका शिकपाक मेवलें. आनी तेजे खातीर म्हजे कडेन कोणूय जर येयलो म्हजे एक सल्ला घेवपाक, जाल्यार हांव तांकां कितें आसा तें सारकें तें सांगता आनी जायना तें जायना म्हूण सांगता. आनी तेजे खातीर म्हाका मेळपाक जशें हांवें सांगलें, हांव आमदार जातरी हांवें कसली गाडी घेवना, मिनिस्टर जातरी पुलिसूय घेवना आनी गाडीय घेवना, फक्त स्टाफ जे आसता मेवता कित्याक स्टाफ करपाक जाय तेच घेतले. पूण केन्ना कसलेच प्रोटोकॉलाचे हेजे घेवना, आज पासून घेवना, फाल्यां खबर ना, पूण आज पासून घेवना. आनी हेजे फुडें इंटेन्शन हांव घेवपाक ना. लोकांक म्हाका लेलेक जातरी हेच लोकांक जर म्हाका मेळपाक जर पुलीस हाडपा जाय जाल्यार असलो आमदार कसलो भंय आसपाक लोकां कडेन, तसलें कांय करचो ना आनी हेजे पयलीं करूंक ना. म्हाका दुखलपाक म्हाका हेडपाक म्हाका फोनूय केलो, आतां पळय फोन वाजता म्हज्या बॉट्सान, पूण हांव घेवना, पूण हांव करतलो. सो हो सभावा खातीर म्हाका दिसता लोक म्हाका खूब आखे जे जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्ले, म्हाका अजून लक्ष ना, खूब टेन्युअर कमी आशिल्लो. पेडणे ह्या गांवांत सद्दांच उदकाचो प्रॉब्लम आसतालो. पूण हांवें थंय वचून हे प्रवीण म्हणून म्हटलें आनी लोकांक ते पेडणेकारांक मातशें दुखलें की अशें आमदार वा मिनिस्टर म्हणजे आमच्या आमदाराक अशें इन्सल्ट करता काय कित्याक प्रवीण मातसो पयस जालो. हे प्रवीण म्हटलें म्हाका डेप्युटी कलेक्टर नंबर जाय आसलो त्या कारणाक लागून. पूण आज ते लोक ते उदक आज देखून प्रवीण म्हाका सांगता आमदार की तुजे खातीर आमचो उदकाचो विशय सुटलो इतल्या वर्साचो. हे सगळी गोश्टी जेन्ना करता तेन्ना होच अटॅचमेंट म्हाका दिसता लोकांनी गोंयभर म्हाजे कडेन केल्ले आहा. थोडे जे पॉलिटिकल लोक आसा ते एटॅच जावंक शकना, कारणां खूब आसतली, पूण नॉन पॉलिटिकल जे लोक आसा वो जांकां तितले पॉलिटिक्स खंयचे फाटीं वचपाचें ना, हे म्हजे कडेन आज पासून एटॅच आसा. कित्याक इलेक्शन डिपार्टमेंट आसतना हांवें म्हजो टोल फ्री नंबर म्हजो एकूच नंबर तो हांवें लोकांक दिलो, ते फोन करतले, आमी रिस्पॉन्ड करतले. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता कुचड्या वयल्या लोकां कडेन जाल्ले आसा. बारीक कामां देखून लोक म्हाका फोन करता आनी तेजे कडेन हांव एटेंड करता. सो आमदार, कावन्सिलर, पंच वा कितें आसा पळय हे सगळे गूण म्हाजे भितर आसा.
म्हाका खंय तरी सिटार बसून कोदेल तापोवपाचें ना, हांव रियलिस्टीक मनीस आनी रियलिस्टीकूय काम करपाच्या विशयामुळे फुडें वरतलो म्हूण लोक म्हजे कडेन अटॅच उरता. तुमच्या मतदारसंघाक वेगवेगळे प्रोजेक्ट सुरू जाले किंवा कंप्लीट जाले बरेचशे. सद्याक आतां वचत थंय बरेचशे जाण म्हणटा डबल इंजीन म्हणून, पूण खऱ्या अर्थान कुडचड्यार आमकां डबल इंजीन पळोवपाक मेळटा कारण हांगासर डबल रवींद्र भवन उपें जाता. आनीक अशें जेन्ना प्रोजेक्टाचेर तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शन करता त्या वेळाचेर तुमी इतले मायक्रो लेवलाचेर ऑब्जर्वेशन आसता किंवा तांकां तुमी बारीक बारीक तांकां प्रॉपर गायड करता. हें तुमचें प्रोफेशन जे इंजिनियर आसा ताजो तुमकां बेनिफीट दिसता काय कितें, काय तुमची पयलीं सावन इतली ऑब्जर्वेशनाची स्कील ही? ना, म्हाका दिसता देवान एक म्हाका आज पासून हांव जेन्ना खंय खूब जाणांक हांव लोकांक म्हज्या मतदारसंघांत लोकांक नांवान उलो करता, एक देवान म्हाका मातशें एक सहनशक्ती आतां पासून दिल्या, फुडें खबर ना, स्ट्रेस खूब जाता ह्या दिसांनी नाकारलेलो. पूण हें जे टॅक्निकल वा जे गोश्टी हांव एक इंजिनियरींग शिकला म्हणून आसा, पूण आवट ऑफ इंट्रस्ट. सो म्हाका कोण अशें डिसेबल करूं शकना, हें इतलें गॅरंटी तुका सांगूंक शकता. सो असो जर चलत लागलो जाल्यार हे आतां प्रोजेक्ट तुमी पळयता पळय आमचें एक्सटेंशन ऑफ रवींद्र भवन, 2 रवींद्र भवनांनी अशें म्हाका म्हणटा. तुमी जर पळोवपाक गेले जेन्ना रवींद्र भवन कुडचड्यार केल्लें तेन्ना तो ऑडिटर म्हणून केल्लो, पूण तुमी कला अकॅडमी पळया, वास्को पळया, सांखळी पळया, हेच तितून भाग आसा. बारीकशे आउटडोर ऑडिटोरियम आसा, 2 इंडोर मडगांव पळया, 2 इंडोर हॉलां आसा, एक व्हडलें आसा एक बारीक आसा. पूण हो एकूच रवींद्र भवनाचो कॉन्सेप्ट जो आज तेन्ना करूंक नाशिल्लो तो हांव कंप्लीट करता. पूण हें डिजायना भितर जें आसा हें लक्षांत दवरपाक की लोकां खातीर दिवपा खातीर हांवें केल्लें आसा. टॅक्निकली गोश्टी ज्यो आज तुमी सांगता हे देवादेन आनी म्हजे एक बुद्धी खातीर हांव कोणाकूय सांगूंक शकता, ग्रास्प करून करेक्ट करूं शकता. तें म्हाका म्हणजे चुकलें जाल्यार हांव करेक्टूय करता, तेंय म्हणटा हांव. पूण चडशे जे गोश्टी चिंतून हांव फाटल्यान चिंतता आनी हें चुकलां आमी सांगता आनी ताका करेक्ट करपाक म्हाका दिसता एक देवाची एक खंय तरी एक ब्लेसींग आसतलें. आवय बापायचे म्हजे एक बापूय म्हजो लॉयर तेन्नाचो आनी म्हजी आवय टिचर. सो हे सगळे गूण मे बी तेंचे कडल्यान येयले आसतले म्हजे तकले खातीर, इतलें हांव सांगूंक शकता. केन्ना केन्ना बरें करता आसतना सुद्दां नांवाक पडटा, अशी केन्ना घटना बी तुमचे लायफान आयला जे बरें सुद्दां केलें तरी पूण नांवाक पडटा असो इन्सिडेंट? आसा न्ही, आतां हालींच चड हे दिसांनी चड जावपाक लागला. कितें आसता की खुबशे गोश्टी जशे गार्बेज प्लांट हो संकल्पना हांव मनोहरभाई पर्रीकरा वांगडा आसतना केल्लो. संकल्पना हांवें चालू केल्ली. कित्याक चालू केलें, 2012 जेन्ना आमदार जालो तेन्ना खूब कडेन म्हणजे आमकां म्युन्सिपालिटी लागता आनी पंचायत लागता आनी कंपल्सरी तेन्ना डायरेक्टर म्युन्सिपालिटी एडमिशन जालें की तुमी गार्बेज प्लांट घालपाक जाय तुमचे म्युन्सिपालिटी खातीर. हांवें तेन्ना म्युन्सिपालिटी आमच्या वांगडा आशिल्लें, हांव तेंच्या वांगडा आशिल्लो तेन्ना हांवें जे घातलेले प्लांट आशिल्ले ते वचून पयले चलनासलें आनी आसलें व्हायट एलिफंट करपाक वो जे चलना ते म्हाका लायक नाशिल्लें. हांव बाईक सन्ना सांगलें तूं करता जाल्यार सारको करपाक जाय, मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी हाडपाक जाय. ते विंडरोज टॅक्नॉलॉजी जशें मडगांव तुमी पळयला तो काडलो प्लांट स्क्रॅप केलो, अशे खूब अशे बारीक प्लांट स्क्रॅप केले. ते म्हजे तकलेन नाशिल्लेच, गव्हर्मेंटाचे पयशे म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट करपाचे नाशिल्ले. म्हूण बाईक हांवें सांगलें पळय आमी इम्पोर्टेड जे आमचे देशा खातीर आहा हे टॅक्नॉलॉजी हाडपाक जाय. आनी म्हाजे मतदारसंघात हांवें सांगलें की हे 3-4 तालुका जे आमचे आसा हांगा आमी गार्बेज ट्रीट करूया. कित्याक 10 टनाची आमचे गार्बेज जाताली वा 15 टना म्हणजे मतदारसंघात जाताली, ती ट्रीट करपाक तो प्लांट सक्सेसफूल नाशिल्ले. सो तेजे खातीर भाईन म्हाका मागीर मायकलाकूय घेतलो कित्याक थंय चड गार्बेज जाताली आनी आमकां आमचे कावन्सिलर तेन्ना आशिल्ले 4-5 जाण आनी लोकांक घेवन आमी टूर केलो. थंय सगळे हांवें स्वस्ताक पयले भाई वांगडा बसले आनी खंय तरी गार्बेज प्लांट जालो. आज म्हणजे लोक टिका करता, प्लांटाचे कांय विशय ना. केन्ना केन्ना कितें आसता लापारवाय खातीर जशी उदकाची पायपलायन फुट्टा आनी उदक म्हाका घरा कडेन ना, पूण ती फायंड आवट करपाक खंय फुटल्या ताका टायम लागता आनी ते बरोवन लोकांक त्रास जाता न्ही. तशेंच गार्बेज प्लांटाचो जो डिझायन आसा फॅन्टॅस्टीक डिझायन आहा, कोणाक त्रास ना. आनी म्हजो ग्रीन फील्ड न्ही, म्हणजे थंय गार्बेज थंय व्हडलो दीग आशिल्लो तो आज ना आनी थंय गार्बेज जी येता ही ट्रीट जाता सारकी. पूण केन्ना खंय तरी ते लॅक्सिटी जाता तेन्ना वास बी मातशें येता केन्ना, पूण ताका सोल्युशन आसा. सो हेजे खातीर म्हणजे खंय आतां ह्या दिसांनी टिका करपाक लागल्या. सो हांव ते टिका घेवन बसना, कित्याक म्हज्या मनान जें करपाचें काम आशिल्लें तें बरे भशेन केल्लें आहा. हांव कोणाकूय चॅलेंज करूंक शकता की म्हज्या वांगडा यो आनी ते प्लांट पळय ते एक 5 स्टार हॉटेल कशें आसा तें. आनी हितून भितर केन्ना तेंची कामदाराची लॅक्सिटी जाता तेन्ना मातशें त्रास जाता. ताका लागून हांव लोकांक सांगता म्हाका फोन करचो, कित्याक सगळे कडेन हांव पावूंक शकना. सो तेन्ना कोणें फोन केलो ते रोखडे रातचो दिसाचो वयता आनी तांकां मागीर कितें करपाचें हांव करता आनी टॅक्निकली ताका सावंड करपाचें काम आसा तें हांव करून घेता. सो हो एक टिका म्हणजे जाता तो हांव घेवन बसला. पूण हांवें केन्ना आतां वायडनींग करता पळय रोड तुमी पयला आसतले, तितून भितर लोकांची दुर्गा थोड्या लोकांची घरांय म्हणल्या
पूण हांवें करून दिल्या परतून तांकां. सो हेजे खातीर टिका जाता, हेजे खातीर. पूण अल्टिमेटली आज आमी एक्सिडेंट पळयता ते अशे हेडलॉंग जाता आमच्या मतान. हेडलॉंग अशें पडना काय, म्हणजे हे पॉटहोल ही दुसरी गोष्ट, पण हेडलॉंग जाता. आनी एका डिवायडर घालप एटलीस्ट मेन रोडार. भितरले रस्ते म्हणटा आसतलेच. हे सगळे करता तेन्ना हो विशय ह्या दिसांनी मातशे आमचे थोडे तयार जावपाचे लोक ते स्वता काय करना, शो करपाचें तेंच्या मनान आसता आनी हेजे खातीर टिका. पूण हांव तें मनान घेवन बसना, कित्याक म्हजें इंटेंशन कुडचडे बरें जावचें, कुडचड्या खातीर लोक हांगा बाजार बरो पेट वाडची, हेच सपना भितर हांवें इतले वर्सां काम केलां आनी फुडें करतलो. हो डोर टू डोर कलेक्शनाचो नेटवर्क न्ही? हय, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन म्हाका दिसता गोंयांत खंय चालू जावन आसलें. हांवें म्हजे मतदारसंघात म्हजे पयशांनी चालू केलां. आज सरकार करता, पूण जेन्ना स्टॅब्लीश केलें, घरां घरान वचून कचरो काडले, डस्टबिनां हांगाची काडलीं. हांगा सगळीं कुत्रे, माजरां, मनजात्यो, गोरवां सगळीं थंय रास करताले आनी सडनली धांवताले. लोकांक एक्सिडेंट जाताले विसरले लोक. गोरवां धांवताले, लोक आपटाताले, आज ती ना. कित्याक ना ते लोक विसरता. म्हणजे कितें जालां, आमच्या मनशाची मायंड जी आहा ही फाटीं विचार करपाची ना. फुडें म्हणजे हे त्रास जाता तेजे विचार करता. फाटले इतले त्रास जाता, लायट वयताल्यो, उदक सारकें आसलें, हे विचारान ना लोक. म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदता की तुका, की ह्यो गोश्टी जेन्ना हांवें सांगले तुमकां, हांवें केल्या पळय, हितून भितर खुबशे इम्प्रुवमेंट जाले कुडचड्यार. गार्बेज हांवें स्वता मोदीजी 2014 येयले आनी स्वच्छ भारत अभियान केलें. पूण आमचे कुडचड्यार हांवें स्वच्छ भारत अभियान हांव आमदार जारी खूब केलें. स्वताच्यो गाडयो घेतल्यो, स्वताचो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केलो आनी म्हज्या पयशांनी आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करताले. पूण खंय तरी व्हरोन ते उडयताले. हें म्हाका पसंद जावून आलें म्हणून हांवें तो प्लांट घालपाचो येदो व्हडलो प्लांट घातला 4 तालुका. आतां ते मडगांवची येता आनी कोणाची येता, कित्याक प्लांटाचे कॅपेसिटी ते जायना. सरकाराक 50 टनूय यूज केला जाल्यार 100 टनाचे पयशे दिता. सो 100 टन तितून प्लांटार येवपा सारकें. ते बाकीची गार्बेज आतां येता तेचून हांव काय म्हणना, पूण लोकांक त्रास जावपाक जायना हें म्हजे हेतून आसाच. पूण गार्बेज जी आसा हांवें स्वताक चालू केल्ली. आज मतदारसंघात खूब इम्प्रुवमेंट आहा. तरी आसतना लोक खंय खंय उडयता, आज लोकांक हांव दिसून सांगता आनी इम्प्रुवमेंट खूब आहा, पयले भशेन ना आतां. सद्याक स्मार्ट सिटी म्हणून बऱ्याचशा कडेन नवी नवी टॅक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट जावपाची सरकार उलयतात. आनीक स्पेशली जर आमी पळयलें हे जर मेन सिटी जर सायडीन दवरले, केपें, सांगें, काणकोण, धारबांदोडा, सावड्डे, हो तसो पळोवपाक गेल्यार रुरलूच अशें म्हणपाक शकता. आनी ह्या भागांत जो लायटीचो इश्यू जातालो ताजे खातीर तुमी अंडरग्रावंड आनी फूल मतदारसंघान हें कशें कितें तुमकां जमलें आनी कशी कितें आयडिया आसा? अशें जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकरान जेन्ना खंय तरी म्हाका आपयलो दिल्ली आनी तुका मंत्री करता बरो नासतना, हें जेन्ना तो करपाचो हावेस जेन्ना घेतलो तेन्ना हांव मातसो आंग काडलें. कित्याक आंग काडलें? कित्याक म्हज्या वांगडा निवडून येयल्ले भारतीय जनता पार्टीचे 2 टर्माचे आमदार आनी कितले जाण आशिल्ले. पूण म्हाका तेणें सांगतना म्हाका एक बरें दिसलें की हो म्हाका बरो करता आनी तेणें म्हजो स्वभाव पयलो आसतलो आनी तेजे वांगडा काम करपाचें. कितें केन्ना केन्ना तो म्हजे इरिटेट जातालो, कित्याक हांव ताका काम पोतू पेस्टर करतालो. पूण केन्ना सांगूं ना तूं काम घेयन येनाका, हें हांव काम करचो ना. हांवें ताका कन्विन्स करूंक पडटलें हें करपाक. सो हे मतदारसंघात जे प्रोजेक्ट जे चालू केले, इन्क्लुडींग आमी आज उबे रावल्या पळय हो प्रोजेक्ट, तो आसतना चालू केल्ले. आतां इल्ले ते इतले वर्सां लागले कंप्लीट जावपाक. सो डेव्हलपमेंट जशें हांवें सांगलां, जशें मिनिस्टर केलो पळय इलेक्ट्रिसिटी, तेन्ना म्हजे कडेन पावर आशिल्लें न्ही. म्हाका बजेट आमचे कंट्रोल आहलें, फायनान्स मिनिस्टर कडेन दितालो आनी सीएमूय मागीर आमचा प्रमोद बाबानूय एप्रूव केलें. सो म्हजे मतदारसंघान हांवें तेन्ना एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो, हांव आतां सांग तुका, की कन्सल्टंट घेवप. हांवें म्हणलें ना, इलेक्ट्रिसिटी तुमी करचे, तुमी करतले काम, तुमी एस्टिमेट करून तुमची जबाबदारी आसतली काम करपाची. आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा पळय कन्सल्टंट घेना, स्वता ते करता, स्वता डिझायन करता, स्वता लँड करता, स्वताच एस्टिमेट करता, सगळें स्वता करता. हें हांवें चालू केलें तेन्ना. आनी तेन्ना म्हजे मतदारसंघात हांवें तें करून घेतलें आनी तेन्ना म्हजे 11 KVA तशेंच LT लायन, मागीर तशी ST लायन, हे सगळी हांवें कंप्लीट करून हे 7-8 वर्सां अजुनूय 33 KVA उरला चार्ज करपाची, ती आतां जातले 1-2 म्हयन्यांनी. पूण हें तेन्ना मिनिस्टर आसलें म्हणून हांवें काम करून घेतलें. पूण आज लोकांक लायटीचो इशू ना. तेन्ना PWD मिनिस्टर म्हजे कडेन म्हाका 1.5 वर्स कमी उरलें. पूण तेन्ना सिवरेजीचें काम हातीन घेतलें. सेंटरांतल्यान 100 कोटी हाडले कुडचड्या खातीर. हेजे पयलीं सिवरेजी केन्ना, आतां हेजे फुडें हाडलें म्हाका खबर ना, पूण तेन्ना पासून सिवरेजी कॉर्पोरेशनाक केन्ना कोणें पयशे हाडूंक ना. पायपलायन जे आतां तूं पळयता रस्त्यार घालता, म्हज्या मतदारसंघान, वास्को मतदारसंघान, सांखळे मतदारसंघान, म्हापसा मतदारसंघान हांवें तेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन 60-40 रेशोचेर आमचे स्टेटी खातीर हांवें त्यो पायपलायनी हाडल्यो. त्यो आतां चालू आसा त्यो 1-1.5 वर्सां भितर. सो अशें करून खुबश्यो गोश्टी हांवें मिनिस्टर आसतना कामां करूंक शकलो आनी चालू आसा. पूण प्रोजेक्ट जे आशिल्ले जे हांवें घेतलेले, जशें तुमी रवींद्र भवन एक्सटेन्शन पळयता,
बस स्टँड पळयता, म्हजो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तुमी सायडीन पळयतलो, हे मनोहर भाई पर्रीकर आसतना हांवें तांकां चालू केलें. एक हॉस्पिटल हांवें चालू केलें तेन्ना, पूण कंप्लीट केलें, आतां कंप्लीट केलें लोकां खातीर जाल्यार डॉक्टर मातशें कमी आहा, त्या डॉक्टरा खातीर हांव हॉनरेबल सी एम कडेन उलयतां, विश्वजीत बाबा कडेन उलयतां, तेणी दिता म्हणला. सो हें चालू आसा. पूण प्रोजेक्ट जे आसा हे कुडचड्यार हांवें चिंतलें की कुडचडा हो टावन व्हडलो जावपा जाय. कित्याक सरावंडींग जे केपें, मागीर आमचे सांगे, आमचे सावर्डे आनी आमचो हाफ ऑफ शिरोडा म्हणजे लागीं आमकां आहा, तसो हाफ ऑफ चांदोर बांदोर, ही एरिया सेंट्रल पॉयंट जावपाक जाय. असो विचारान हांवें फोकस करून हे मतदारसंघाचें काम आनी हे लोकांक सगळ्याक बेनिफीट जावपा जाय म्हणून हांवें हें काम केलें. सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन मिनिस्टर आसतना म्हजे दोनूय प्रोजेक्ट केले आनी तशें आयचे हे डेव्हलपमेंट जे उरल्या तेय हांव हॉनरेबल सी एमा फाटल्यान लावन करून घेतलो. हे म्हाका ताकद आसा. तुम्ही आत्ताच म्हटलें की येणाऱ्या काळात तुम्ही आमदार जातलेच आणि आमकांय दिसता जातलेच, नो डावट आहा तुमी भितर. आनीक तुमी कितलींशीं वर्सां राजकारणाक आसा. गोंयांत जर वेगवेगळ्या जाग्यांनी पळयलें जाल्यार वेगवेगळ्या तरेचे मतदारसंघात राजकारण सुरू जालां. कुडचड्यार राजकारण कशें आसा? आसा तें तुमकां खबर आहा, पत्रकार भावांक खबर आसतलें म्हणजे हांगा कशें राजकारण चालू आसा, तेजेर आनी कितें उलयतलो. कारण बरेचशे जण तुमच्याच पक्षांतले, कारण आपूण रावपाचो, हांव रावपाचो, तूं रावपाचो, अश्योय गजाली चल्ला. हाचेर तुमचें मत कितें? कितें आसता न्ही पळय, हांव सदां सांगता, लोक निवडून येता लोकांक. पक्ष आसताच, पक्षाची मतां आसाच, ऑनरेबल मोदीजीची मतां आसाच. आनी ही जेन्ना आमी पक्षाची मतां म्हणटा तेन्ना असो गोंयान असो म्हाका तरी इतले वर्सां राजकारण दिसना की हो एक्स मनशां हाडून बसय आनी ताका लोकमत ना आनी हो निवडून हाडूंक शकता, हें खंय तरी म्हाका अजून दिसूंक ना पार्टीचे बलबुताचेर. सो कुडचड्या मतदारसंघान इच्छा आसतली लोकांक, कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो जेन्ना दामू बाब आमचो अध्यक्ष सांगता घेता की तेन्ना कोणूच तिकेट सोदनासले, आज जपटी पडटा म्हणटा ती सीट, तेन्ना काँग्रेसीचे पडटा, आज काँग्रेसी तिकेट नाका अशें दिसता. सो हितून भितर आमची 4.5 लाखाचे जेन्ना मेंबर आसता ताका सगळ्यांक आमदार जावपाचें स्वप्नां आसतलीच, जावपाक जाय ना अशें आसपाक जायना. पूण तितून भितर लोक कुडचड्या वयल्या लोकांनी निवडून दिवपा जाय न्ही. सो भारतीय जनता पार्टी अशें तुमी पयला फाटीं देखून हांवें परतून रिपीट करना, 2 इन्सिडंट सांगता. एक आदलो CM आशिल्लो, ताका टिकेट दिली, भोवमतांनी तो पडलो. आनी एक तेन्ना 2-3 टर्म आमदार आशिल्लो, ताका टिकेट दिवना, तो इंडिपेंडंट रावलो आनी कोण पडलो? BJPचो आमदार पडलो, येयलो काँग्रेसीचो आमदार. सो अशी गोश्टी जावपाक नाका गोंयांत. आज देखून हांवें सांगलां की म्हाजे कार्यकर्त्यांनी सांगलें, तशेंच पार्टीन जर म्हाका जशें मिनिस्ट्री तेन्ना देंवता तेन्ना सांगलें की तूं BJPचो कार्यकर्तो, सदांच BJP खातीर काम करता, तेजे खातीर जे 8 जाण काँग्रेसी येता तांकां आमी एकट्याक प्रॉमीस केला की मंत्री करतले म्हूण तूं प्लीज रिजायन जाव. हांव रिजायन जालो न्ही. आतां देखून पार्टीन सांगलें की आमकां दिसता हे कुडचड्यावयलें सीट तुजे खातीर येवचें ना. सांगू न्ही म्हाजें हे कारणान येवचें ना, हांव रावना मरे इलेक्शनाक. पूण आनी कोण रावता म्हूण म्हाका टिकेट दिना हे गोश्टी हांव बिलीव करचो ना. आनी हांव पार्टीकूय सांगतलो, म्हाजें चुकता जाल्यार म्हाका सांगचें, नाका सांगचें, कारण सांगचें. पूण तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन म्हाका मंत्री केलो म्हूण तें कारण सांगतना हांवें रिजायन दिलो. पूण भारतीय जनता पार्टीन म्हाका रिस्पेक्ट खूब दिलो, मंत्री केलो, आमदारूय केलो. पूण भारतीय जनता पार्टीचो आमदार करपाक हांवें खूब कश्ट केले आनी लोकांनी म्हाका वोट मारून दिले म्हूण हांव आमदार जालो. सो हेजे फुडें लोक जे सांगतले ते हांव करतलो. कोणाक जर हेल्प केलो जाल्यार ह्या ताचे खंय त्या कळपाक जायना. आनी अशा तरेन तुमचें अंडरग्रावंड हेल्प आसा जें फॉर एग्जाम्पल म्हणल्यार कोणाक घरा बांदून दिवपाचें, कोणाक तुमी फायनान्शियली हेल्प जाय पडटा, जर एखादो मनीस मातसो वयर सरता किंवा अडचण आयली ताकाय तुमी हेल्प करता, किंवा बाकीचे पेपरवर्का खातीर ताकाय तुमी सामकें पर्सनली लक्ष घालून जे हेल्प करता, हें तुमी सायलंटली दवरता. कारण बरेचशे लोक आमी पळयले की इल्लेशें काम करता आनी इतलो मिडियांतल्यान उदो करून ते बेनिफीट घेता आनी इतलो प्रचार करून घेता. तुमी सायलंट सगळें काम दवरलां, हें कशें कितें? कितें आसा हांवें तुका सांगलां, म्हजो सोशल कार्य करपाचो हवेस आसलो. हांवें खूब जाणांक घरां बांदून दिलीं. हालीं एक हायलायट करपाचें कारण कितें म्हणजे कुडचड्या लोकांक थोड्यांक कळटा कळना. हांव आज पासून म्हाका दिसता खूब घरां रिपेर बी करपाक बांदून दिवपाचें काम केल्लें आसा हें म्हज्या 30 वर्सां लायफा भितर. केन्ना हायलायट करूं ना. फाटीं एक केल्लें कारण कितें आसा की लोकांक दिसता आसतलें हे जे आज मशरूम कशे येता पळय तेच दाखयता. आमी वतलो असो गटर क्लीन केलो, आनी कितें रस्त्यार फातरां घातले, आनी कितें झाडां दिलीं, अशें करीत ते दाखयता. तितून भितर म्हाकाय दिसल्यार म्हजे लोक म्हजे वांगडा जावन आसत म्हणपाक तूं केन्ना दाखयना, कित्याक दाखयना म्हूण हांव आतां ती हायलायट केल्या हे हालींच. पूण म्हाका दिसता इतले वर्सां हांव
मेडिकलाक जावं नर्सींग जावं आमच्या मतदारसंघात जे शिकपाक भुरग्यांक त्रास जाता फीज दिवपाक जाय कित्याक म्हज्या भुरग्यांक हांव कितलीं वर्सां नोटबूक दिता 1st to 10th भुरग्यांक कितलीं वर्सां जालीं नोटबूक दिता एवरी इयर स्कूल चाचणे पयले आमचे कार्यकर्ते लिस्ट काडटा हांव स्वता वचून म्हाका भुरग्याचो मोग आहा तांकां वचून म्हज्या हातीन हांव सगळे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे गरीब ग्रेस बी कांय पळयना म्हजो स्वभाव तोच जशें तुमकां खबर आहा जशें म्हणजे इतलीं वर्सां म्हाका आतां 18 वर्सां जालीं 17-18 वर्सां जालीं बूक दिता तशें भुरगीं जीं शिकतालीं ती आज कॉलेजींतलीं भायर पडलीं कामाक येवंक लागलीं तेन्नाच्यान बूक दिता आजुनूय दिता तशेंच ईदाक म्हणून क्रिस्मसाक दिव म्हणून चवथीक म्हणून लोकांक ताकना अशें न्ही इवन ताकता ते लोकांक दिता आनी ताकना जाल्यांक ते मदत जाता पूण हांव केन्ना हायलायट करना पूण अशें करून म्हाजो स्वभाव तसो ना पूण ह्या दिसांनी मातशें हे लोक करता म्हणून मातशें कितें जाता हांवूय जाणटो जालो दिसता म्हाका कितें आसता जाणटो म्हणल्यार कितें आहा की लोक सांगता म्हणून आयकता म्हणजे आमचे कार्यकर्ते ते बेजारता तूं दाखयना म्हणून आतां दाखोवपाक लायता पूण हांवें खूब लोकांक मदत केल्ली आसा कोणाक मदत केल्या ते लोकांक खबर आहा हांवें बिजनसमॅनूय केल्ले आहा लोकांक ते कोणाक केल्या तितून खुबशे लोक रावल्या थोडे पद्दले आनी आतां व्हडले म्हजे एगेन्स्ट जावपाक रावल्या सो हे सगळी गोश्टी तेन्ना सांगता तेन्ना मनाक बरें दिसना कित्याक हे हातींतल्यान दुसऱ्या तुवें सांगलें हे हातींतल्यान दिलें दुसऱ्या हातीन कळपाक जायना हो म्हजो स्वभाव पयलींच्यान आसा पूण हालींच मातशें 1-2-3 हायलायट करता अशें जर हायलायट लोक करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता खूब गोश्टी आसतल्यो त्यो तुमी लोकां कडेन घेवन गेला हांव नांव दिवं शकता तेंच तुका सांगतलें पूण म्हाजे मनान केन्ना सोशल कार्य करता तेन्ना हे हातींतल्यान ते हातींत दिलें अशें केन्नाच आसना आनी हेजे फुडें आसचें ना इंजिनियर जो आसा तो कितें करता कितें करतलो जाल्यार तो पयलीं एक स्ट्रक्चर दोळ्या मुखार तयार करता तशें कुडचडे येणाऱ्या 5 वर्सां किंवा येणाऱ्या 10 वर्सां कशें आसतलें अशें तुमकां तुमच्या तकल्यान आसा एक्चुअली जेन्ना हांवें म्हजें आमदार जालो तेन्ना स्ट्रक्चर रेडी केल्लें आनी हांव तेजे खातीर मनोहरभाई पर्रीकर आज ना खूब खंबुकता भोगता आनी म्हजे 15 वर्सां भितर सगळ्यो गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो जशें बस स्टँड एक्सटेन्शन म्हणून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लायब्ररी हे सगळी गोश्टी तूं पळोवपाक गेल्यार हांगाच भितर आसा सो हितून भितर सेंटर पॉयंट जावन कित्याक आमचें रेल्वे स्टेशन लागीं आहा आमचे बस स्टँड हांगा आसा आमचे वॉटरवे हांगा लागीं आसा आनी हांवें केन्ना चिंतून हांगा कुशावती डिस्ट्रिक्ट जातली म्हण केन्ना तरी जी हांव जावं हेडक्वॉर्टर मागता हेडक्वॉर्टर परतून मागता पूण जी स्वप्नां हांवें पळयल्ली म्हाका दिसता खंय तरी आज रेकॉग्नायजेशन जालां आनी कुशावती डिस्ट्रिक्ट केपें तालुक्यान जाता तितून हेडक्वॉर्टर कुडचडे जावचो हें म्हजे भावना आसा आनी आमच्या लोकांची भावना आसा तितून भितर सरकारान डिसायड करपाक जाय करपाचें ना करपाक पूण आज हे मतदारसंघान ह्यो एम्युनिटी अश्यो आसा की हे डिस्ट्रिक्ट जावपा सारक्यो एम्युनिटी आसा आनी हे डिस्ट्रिक्ट जेन्ना जाता हेजो हेडक्वॉर्टर जावपाची एम्युनिटी हांवें तेन्ना चिंतलेल्यो त्योय जाता सो ह्यो सगळ्यो केन्ना हांवें एक रोड मॅप जो जाल्लो हो म्हाका दिसता हे वर्सा कंप्लीट जावपा आसलो 15 वर्सांनी भितर पूण अनफॉर्च्युनेटली जावना हें म्हाजे खातीर जावना अशें ना म्हाका आनीक 5 वर्सां हांव लोकां कडेन मागतलो हें कंप्लीट करपाक आनी तेन्ना हांव करून घेतलो पार्टी कडेन आनी म्हाका खबर आहा कशें कंप्लीट करता लोक म्हणटले आतां तूं करूंक शकना मरे तो वेगळे वेगळे रिजन आसतले तेन्ना रिजन मागीर देंवतले कित्याक रिजन ते हांवें ओपन सांगपाची गरज ना आज मनोहरभाई ना तेन्ना 8वें वर्स म्हणजे 7 वर्सां कंप्लीट जाले 8वें वर्स चालू आहा सो हितून भितर खुबश्यो गोश्टी जाल्यो की खंय तरी लोकांनी डिसायड करचें कितें तें सो तेन्ना त्यो गोश्टी आसच्यो ना फुडल्या 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टी भितर हें हांव लोकांक सांगूंक शकता आनी हांव जर निवडून येयलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव फुडें करतलो कंप्लीट करून घेतलो सरकारा कडेन आनी ह्यो ज्यो गोश्टी आज हांवें घेतल्या प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्ह्यून जाल्यार 50 वर्सां फुडें ह्यो गोश्टी आनी कुडचड्याक कांय आसचें ना असो हवेस हांवें घेतला एज पर जे पॉप्युलेशन वाडटा एज पर हे रस्ते हे सगळे म्हणजे कशें आमचे कुडचडे वाडटा आतां अकस्माटली जर 100% वाडले कमी पडटले पूण जे लास्ट 30 वर्सां कशें कुडचडे वाडले कशें लोक संख्या वाडली हें करून फुडले 50 वर्सांचो विचार करून जे लायटीचो विचार पायपलायनीचो विचार रस्त्याचे विचार अशें हांवें करून हे स्ट्रक्चर तुमी पळयता ते विचार हे सगळे ते भशेन हांवें केल्ले आसा सो हेचे फुडें जर एक्सपिरियन्स म्हाका अजून लक्षांत येता आसगांव सारके जांकां 1000 रुपया स्क्वेअर मिटर कोणाक जागो नाशिल्लो नॉर्थ गोवा आसगांव ते आज 4 लाखान वयता असले कुडचडे जातलें म्हाका खबर ना जालें जाल्यार कमी पडटलें पूण म्हजें जे डेवलपमेंट जें आसा हे 50 वर्साचे डेवलपमेंटाचे आमदार जाल्लो 2012 तेन्नाचे 50 वर्सां जे डेवलपमेंट हांवें पळोवन हे सगळे कुडचड्या डेवलपमेंट रोड मॅप हांवें केल्लो आहा आनी तशें फुडें व्हरता असोच तुमचो डेवलपमेंट जावचो आनी आमकांय पळोवंक मेळचो इतली अपेक्षा दवरता आनी आमी हांगासर थांबता तुमी स्पेशली तुमच्या बिजी शेड्युलांतल्यान टायम काडून आमचे कडेन उलयले ताचे खातीर तुमकां सामको देव बरें करूं आनीक तुमची बर्थडे ताका लागून तुमकां खूब खूब वाडदिसाच्यो शुभेच्छा सर आनी तुमकां उदंड आयुश्य मेळूं दी आनी तुमचें काम अशेंच भरभराटेचें चालू आसूं दी
जेन्ना एखाद्या मनशा मदीं सामाजीक कार्य करपाची तांक आसता किंवा ताजी ती हॅबिट्स आसता आनी त्याच बरोबर ताजे कडेन जर विशिश्ट तरेचें जर एड्युकेशन आसत आनी एड्युकेशन आनी ताची जर तांक जाका आमी सोशल वर्क करपाची संवय म्हणटा ती जर दोनी एकठांय जायत जाल्यार एक विजन मुखार दवरून ज्या तरेन डेव्हलपमेंट करपाक जाय त्या तरेचो डेव्हलपमेंट साध्य करपाक सातत्यान सक्रीयपणे करप शक्य जाता आनी अशांतलेंच एक लायव्ह एग्जाम्पल म्हणजे आमचे कुडचडेचे आमदार आनी माजी मंत्री आमचे निलेश काब्राल सर आयज आमचे मदीं ते इतलो वेळ काडून रावले इतले बरे तरेन उलयले सगळ्यो गजाल्यो ताणें सिस्टमॅटिकली एक्सप्लेन केले ताची जें कार्य आसा किंवा ताची जी स्टोरी आसा तशें जर पळोवपाक गेलो जाल्यार न्यू जे आमचे यंगस्टर कोण पॉलिटिक्सां येवपाक सोदतात पंच जावपाक सोदतात सरपंच जावपाक सोदतात तांचे खातीर एक रोल मॉडेल अशा तरेन आसा म्हटलें जाल्यार अवतिकाय जावची ना पळयत रावात तुमी IDX आनी एक अश्योच इंटरव्यू आमी तुमचे मुखार घेत येत रावतले